युवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. कोविडाक लागून पर्यटनाक बसला मार. आता केशी कमी जाल्ल्यान इंडिया ट्रॅव्हल मार्टाच्या आयोजनांतल्यान पर्यटनाक संजीवनी दिवपाचो चल्ला यत्न. गोंयांत आयोजीत केल्ल्या पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेत 5 वर्सांच्या भुरग्यांक आयज दिलो पोलिओचो डोस. हवामान आसतलें स्थिर जाल्यार चडावत आनी उणें तापमान आसतलें 35 ते 22 डिग्री सेल्सियस. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. खाया पिया आनी मजा मारा ह्या संदेशाचेर आयतारा मडगांवच्या रस्त्याचेर किंग मोमोन राज्य केलें. आयतारा मडगांव फ्लोट्स, नाच आनी हेर मनरिजवण कार्यावळीची परेड जाली. गोंयचो आदलो फुटबॉल खेळगडो ब्रह्मानंद शंकवाळकर हांणी मडगांव नगरपालिकेचो मुखेल अधिकारी आग्नेलो फेर्नांडीस हाच्या उपस्थितीत कार्निवल परेडीक हिरवो बावटो दाखयलो. जायते पर्यटक, देशी विदेशी आनी स्थानीक लोक लेगीत ह्या उत्सवाचो भाग आशिल्ले. पळयात कार्निवल परेडीची एक झलक. Very happy to be part of this carnival for Margaon because over the years, this is the first opportunity I got it. I'm very happy. I've been enjoying carnival over the years from my childhood, and I was in Margaon for almost 17 years, enjoyed every moment of carnival. It's a great community togetherness, and I hope we continue to be better and better and better every year to come enjoy carnival, each and every one of us. So, my message that peace is most important thing for us to go ahead in life. Peace. And anything happens, dialogues, discussions are more important before anything. We got to keep the great unity between Hindus and Christians, Muslims, each and everyone. See that we are together. This festival brings the entire community together. We hope this continue for years. It will be coming over the years. We will continue for beyond the generation to see that we enjoy it from years to come. Thank you. Viva Carnival. Viva Carnival. Yes. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आयतारा पुराय राज्य आयोजीत केल्ल्या पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेत 5 वर्सांच्या भुरग्यांक पोलिओ लसीचो डोस दिलो. राज्यांतल्या भलायकी केंद्रांत, कोंकण रेल्वे स्टेशन तशेंच KTC बस स्टँड मडगांव लेगीत पोलिओ डोसाची वेवस्था केल्ली. पळयात. पल्स पोलिओ ही एक लसीकरण मोहीम जी भारत सरकारा खाला पोलिओ विशाणू विरोधात 5 वर्सां सकयल्ल्या भुरग्यांक लस दितात. भारतात ती पोलिओ मायलिटीस नष्ट करपा खातीर स्थापन केल्या. आयकात. चीज़ें हो जाती हैं तभी हम ट्रेन में जा रहे सफ़र करते हैं, वरना आज बोले कि आप खिला नहीं पाते क्योंकि हम 2 दिन सफ़र में रहेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जब भी होगा तभी खिलाएंगे. इससे अच्छा है कि रेलवे स्टेशन वगैरह या बस स्टैंड वगैरह जहाँ पे भी हो बोले की दवा खिलाएंगे. आपका नाम क्या है? अमित शर्मा नाम. कहाँ से आप? मैं राजस्थान से. थैंक यू. myself Dr. Sukarok Quadras, Health Officer, Urban Health Center Margaon. आज आमी पल्स पोलिओ दिवस आसा, गोंयभर आमी हो पल्स पोलिओ करतात, जे करून आमी सगळे एरियात आमचे कडेन भुरगीं आसात 0 to 5 years. ह्या पोलिओ 2 ड्रॉप आमी भुरग्यांक घालतात. आमचे कडेन हें करपाक म्युनिसिपालिटी एरियांत जे आमचे अर्बन एरिया आसा तितून आमचे कडेन 32 बुथां आसात. ते करून ही फिक्स बुथां आनी तातूंतली 3 आमचे कडेन ट्रान्झीट आसात, जे रेल्वे स्टेशनार 2 दवरलेले आसात. तशेंच KTC बस स्टँड थंय एक दवरलेले आसा. आनी आमचे कडेन प्रायवेट डॉक्टर आमकां येतून. सो करून आमची जी टार्गेट जी आसा आयज आमकां कंप्लीट करपाक जाय 6500 अशी आमची टार्गेट आसा. आतां पर्यंत आमचे 60% जाल्ले आसा. वी हॅव क्रॉस ऑलमोस्ट वी आर नियरिंग 4000 बाय हो जो आमी सकाळी आमचो प्रोग्राम जो चालू केल्लो 8 ते 5 पर्यंत आमची टार्गेट करपाची आसा. त्या निमतान लोकांकय हांव विनंती करता, आयच्या दिसा आमी सगळे भुरग्यांक आयज 0 to 5 वर्सां आमची भुरगीं आसा तांकां आमी पोलिओ ड्रॉप घालुया. आनी हेच करून इतले वर्सां आमी केल्ले आसा आनी आमचो पोलिओचो व्हायरस जो आसा आमी हो ना केल्लो आसा, इरेडिकेट केल्ले आसा आमचे भारतभर. आनी हो सस्टेन दवरपाक ही जी मोहीम जी आसा वर्साक आमी पल्स पोलिओ घालतात. आमी तुमकां सगळ्या लोकांनी बोर्डांनी आमकां हे मदत करची जी आमची भुरगीं वॅक्सिनेट जातली. चुकून भुरगीं आमचे कडेन उरलेलीं आसात, काही कारणांक जी आसा उरलेलीं, फाल्यांच्यान आमचे 2 दीस घरा कडेन हावस टू हावस टीम नवतल्यो. खंय जर मिस जाल्ले आसा, वी आर गोइंग टू सी इन द हावजीस ही ज्या स्लम्स एरिया आसात, हाय रिस्क एरिया ज्यो आसात, भुरगीं आमी लायकली टू मिस जे आसात, हे भुरगीं आमी 2 दीस हावस टू हावस आमी करतले. तरी आपण विनंती करता भुरगीं लोकांनी ह्या डोजाक हो डोस सगळ्यांनी घालचो. खंय एक भुरगो हो चुकून उरचो न्हय ही आमकां विनंती आसा. सो करून आमचे गोंय हे पोलिओ व्हायरस फ्री करपाक आनी सस्टेन दवरपाक जे जाल्ले आसा हे आमकां आमचे तुमकां सगळ्यां कडेन हांव विनंती करता.
गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पक्षांतर करपी आमदारा विरुद्ध दाखल केल्ली अपात्रता याचिका भायर आयल्यान काँग्रेस पक्ष बेजार जाला. लोक चडशे तत्वाच्या आदाराचेर उमेदवार वेंचतात. जेन्ना लोकांनी वेंचिल्लो उमेदवार त्यांच्याच तत्वाच्या विरोधात वता ताका कोर्ट न्ही जाल्यार 10 मार्चाक जावपी निकालात लोक तांकां अपात्र ठरयतले, काँग्रेसीन म्हटलां. काँग्रेसीन ह्या वेळार अपात्रता याचिका रद्द करपी उच्च न्यायालयाच्या आदेशांतल्यो त्रुटी मिडिया मुखार मांडल्यो. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान बेरेस्तारा काँग्रेस आनी मोगोंतल्यान पक्षांतर केल्ले प्रत्येकी 10 आनी 2 अशे एकूण 12 आमदारांक अपात्र ठरोवपा खातीर दाखल केल्ली याचिका भायर आयली. हायकोर्टान आपल्या आदेशांत विलिनीकरण मान्य केलां आसलें तरी वेंचणूक आयोगान काँग्रेसीक पूर्ण वेळ पक्ष म्हूण मान्यताय दिला अशें GPCCचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान आयतारा सांगलें. लोकांनी विश्वास दवरून एका आयडियोलॉजीच्या वोटराक कॅन्डिडेटाक वोट करता आनी ते उठ्ठाकान एक्झॅक्टली ऑपोजीट आयडियोलॉजीच्या पार्टीक वचून ते जॉईन जाता. नाव वॉट द कॉमन वोटर हॅज टू बिलीव. तेणें कोणा बिलीव करपाचें आनी ऑनरेबल हायकोर्ट सांगता की तेणी कितें केलें तें सारकें आसा म्हणून ते डिस्क्वॉलिफाय जायना. आमकां खात्री आसा की आमचो विश्वास लोकांच्या कोर्टान आसा आनी 10 तारखेक लोकांचो कोर्ट हांकां सगळ्यांक डिस्क्वॉलिफाय करून एक स्ट्रॉंग मॅसेज देशभराक धाडटलें आनी अल्टिमेटली द वोटर्स आर द सुप्रीम. द पीपल्स कोर्ट इज द सुप्रीम. So going ahead with this, there are many questions that are raised. So I am speaking here as a layman. I am not a legal expert. But I am a voter. I am the president of a political party which has issued the B forms to various candidates now again. The Election Commission of India continues to recognize our party and recognize me as the party president, and that is how Election Commission of India has allowed us to contest for these elections. If you go by the High Court order that our party has been merged and that has been accepted, so now there cannot be a two views. That court order says that a political party has merged and still Election Commission of India continues to recognize us and we enjoy the full confidence of Election Commission of India. These are the two constitutional authorities. The High Court is one constitutional authority. The Speaker should have checked with Election Commission of India whether the Congress party has merged into the Bharatiya Janata Party. Because that is the authority. Election Commission of India is the authority. But here he is not saying. In this order, Speaker says. Then somebody might have brought to his notice that he has no authority. When the 10 MLAs of Congress joined, he is saying that it's only record, whereas Indian National Congress Legislative Party in Goa, Legislative Assembly has decided to merge into Bharatiya Janata Party. Okay, so they have decided. He is not giving the authority. So it's a crystal clear that the Speaker is not the authority, and here I prove that it is the Election Commission of India that is the authority for merger. So the Honorable Speaker High Court has completely ignored this part, has completely ignored the authority of Election Commission of India and the authority of the Speaker. Now I am going further. When I filed a petition, I have made a RTI with the Election Commission of India with specific questions. Whether any application seeking merger of Indian National Congress Legislative Party in Goa Legislative Assembly with Bharatiya Janata Party has been received by this office of the Election Commission of India. If yes, kindly provide the copy. And my third question of whether the Election Commission of India has approved or sanctioned any merger of Indian National Congress Legislative Party in Goa Legislative Assembly with Bharatiya Janata Party. The authority, the only authority in India, a constitutional authority in India, that is Election Commission of India, replies to me saying that there is no information or communication in regards to these questions.
That means now there is a two constitutional authorities are contradicting with each other. The Election Commission of India, which has authority to do the merger, says they have no information about such merger, whereas another constitutional authority, that is Honorable High Court, says that the merger has happened, deemed merger has happened. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. इंडिया ट्रॅव्हल मार्ट ह्या आंतरराष्ट्रीय ट्रॅव्हल अँड टुरिझम मार्टाच्या 15व्या आवृत्तीची आयतारा समाप्ती झाली. एक भारत श्रेष्ठ भारत अंतर्गत आझादी का महोत्सवाच्या प्रचारा खातीर इंडिया टुरिझमाक सर्वोत्कृष्ट स्टॉलाचो पुरस्कार, ओडिशा पर्यटनाक सर्वोत्कृष्ट सजावटीच्या स्टॉलाचो पुरस्कार, उत्तराखंड पर्यटनाक होम स्टे आणि धाडशी पर्यटना खातीर सर्वोत्कृष्ट स्टॉलाचो पुरस्कार आणि हिमाचल प्रदेश पर्यटनाक धाडशी पर्यटनाक प्रोत्साहन दिवपी सर्वोत्कृष्ट स्टॉल पुरस्कार मेळ्ळो. पणजेच्या डॉन बॉस्को हायस्कुलांत हे 3 दिसांचे पर्यटन प्रदर्शन जालें. कोरोना महामारी उपरांत गोंयांत जावपी हें पयलेंच प्रदर्शन थारलें. देशांतर्गत पर्यटनाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर पर्यटन विभागाच्या सहकार्यान ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें. ह्या प्रदर्शनात जायतीं राज्यां आनी पर्यटन मोगींचो समावेश आसलो. गोंयच्या इंडिया ट्रॅव्हल मार्टान स्थानीक पर्यटन व्यापार आनी गिरायकां मदीं जागरूकता निर्माण करपा खातीर पर्यटन स्थळां खातीर एक प्रभावी आनी कार्यक्षम मार्ग करून दिला. This is basically to promote, the motive behind this organizing this fair is to boost tourism. That's basically promoting domestic tourism under this umbrella Ek Bharat Shresth Bharat, and it is very necessary seeing the pandemic situation. We have to boost tourism, which is very much required at this point of time. We have different tourism departments, those who are promoting their products, those who are showcasing, then those who are inviting Goans to come to their particular state to come and visit the adventures there, pilgrimage, temples and other things being offered by the different states. We have Ministry of Tourism, we have Odisha Tourism, we have Himachal Tourism, and we have Uttarakhand Tourism, and amongst the others we have hoteliers, those who are here with us. We have hoteliers from Goa, from Amritsar, from Bhimtal, from Nainital, we have from Dehradun and Shimla. So all of them, they are basically inviting the Goans to come and visit their particular state. Himachal is a place for all regions and for all seasons. So it's a 12-month season now in Himachal Pradesh. Right now people are coming to enjoy snow. Therefore yesterday we had good snowfall and people are enjoying snow right now. And after that, after a month, like after one and a half month, the bookings, we have already started getting bookings for the destinations. As May, June is the peak time for Himachal. Then monsoons, it's a monsoon time. People love to come to Himachal, visit Chamba, Khajia, Jalauzi, Dharamshala and Shimla. Instead of that, after you come to Himachal, to Shimla, you can even plan for Kinnaur and Lahaul Spiti. Spiti is called as the cold desert of Himalayas, and lot of people are coming to explore Spiti. From Spiti, people are coming towards Rohtang Pass, towards Atal Tunnel, and we have got record vehicles coming to see Atal Tunnel. ITM जो है वो हर साल को अपने प्रदर्शनी लगाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म का एक फ़र्ज़ होता है कि जो भी टूरिज़्म ऑर्गेनाइज़र है, जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर्स है, उनको हमें सहकार्य देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम हर साल पार्टिसिपेट करते हैं. जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से ये पर्यटन जो एग्जीबिशंस होते हैं, टूरिज़्म एग्जीबिशन, वो बंद थे कोरोना की वजह से. लेकिन अभी कोरोना धीरे धीरे जा रहा है और अभी सारे पर्यटन के क्षेत्र खुल रहे हैं. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें भी कार्य करना है. और दूसरी बात, इस साल को हमारा थोड़ा स्पेशल थीम है, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव और एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये 2 थीम के ऊपर हमारा ये एग्जीबिशन फोकस किया गया है. जैसे आप सब जानते हैं कि हमें भारत को 75 साल पूरे हुए आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता मिलने के लिए हमें अभी 75 साल पूरे हो रहे हैं स्वतंत्रता मिलने के बाद. तो ये जो इवेंट है, ये जो सिद्धि है, इसे हमें सेलिब्रेट करना है. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. भारतात नव्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 10,273 पावलो, जे कालच्या परस 10% कमी. 98.54% दुयेंती बरे जाल्यात.
दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट देंवन 1% जाला, जाल्यार सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 1.26% जाला. फाटल्या 24 वरांत 243 मरणांची नोंद जाल्या. भारतात फाटल्या 24 वरांत 10,273 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्या, जे कालच्या परस 10% कमी आसा. जश्यो केसी कमी जातात तसो पॉझिटिव्हिटी रेटूय देंवन 1% जाला. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 1.26% जाला. कोरोनाक लागून 243 जाणांक मरण आयलां. भारतात 98.54% दुयेंती बरे जाल्यात. जाल्यार ह्या वर्सा महाराष्ट्रांत पयलेच खेपे 10,000 सकयल आंकडो देंवला. फाटल्या 24 वरांत 10,273 नवे दुयेंती, 24 वरांत 243 मरणांची नोंद. राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट देंवन पावलो 1%चेर. भारतांत 98.54% दुयेंती दुयेंतमुक्त. 177.44 कोटी वॅक्सिनेशन. मजगतीं गोंयांत एका सप्तका सावन 50 परस कमी प्रकरणांची नोंद जायत आयल्या. राज्य कार्निवालाच्या मुडांत आसा, अशें आसूनय राज्यांत अद्याप कोरोनाक लागून एकल्याचो तरी बळी वताच. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. हुजरा राया हांगा श्री रायेश्वर देवळाचो 50वी पुजा महावडा उमेदीन भाविकांच्या उपस्थितीन मनयली. देवाचो उत्सव 4 दीस वेगवेगळ्या कार्यावळींनी जातलो. ह्या निमतान देवाची पालखी मिरवणूक बँड लावन भोंवडायली. पळया कांय भक्तिमय खीण. श्री रायेश्वर महाराज की जय. हे आमचे हांगा रायेश्वर संस्थान आमची स्थापना 1973 पयली महापुजा जाल्ली. अंदू 50वी महापुजा जाता हांगा. तशेंच पयली एक ल्हान घुमटी करून आमी हांगा देवाची स्थापना केल्ली ल्हानशी. तेच्या नंतर एक पत्र्याची शेड करून आमी भजन सोमाराक भजन आरती करपाक लागले. मागीर एक 2004-05 सालान ल्हानशें मंदिर बांदून आमी उबें केलें हांगा लोकांच्या सगळ्या सहकार्यान. आनी 2014 सालान श्री रायेश्वर देव, पिंडिका, श्री गणेश, गणपती, अन्नपूर्णा देवी, नंदी इतलें करून कलशारोहण करून आमी हांगा स्थापना केल्ली 2014 फेब्रुवारीत. अंदू ह्या वर्सा आमगेलो 8वो वर्धापन दिता त्या स्थापनेचो आनी 50वी महापुजा जाता. त्या निमतान 4 दिसांचो कार्यक्रम दवरलेलो आसा. आज आमचो पयलो दीस वर्धापन दिन. त्या मनान सगळें देवकृत्य सकाळच्यान केल्लें आसा. पूर्णाहुती जाल्ली आसा आतां. आनी आतां महाप्रसाद आसतलो. सांजे भजन आसतलें. तेच्या नंतर हांगा नाटक आसतलें. भिवपाची गरज ना. फाल्यां सोमार सकाळी अभिशेक आसतलो आनी रातचें लोकवेद म्हणून धालो फुगड्यो असो प्रोग्राम आसतलो. परवा महाशिवरात्री त्या दिसा सकाळी महाजना तर्फे पयलीं अभिशेक जातलो आनी लोकांक कोणाकूय येवन हांगा आपल्या हातान अभिशेक करपाक मेळटलो दनपार पर्यंत. मागीर सांजचो अल्पोपहार आसतलो आमचो. पालखी आसतली पयलीं. पालखी नंतर अल्पोपहार आसतलें, भजन आसतलें आनी तेच्या नंतर नाटक आसतलें सायकल. आनी 4थ्या दिसा आमची वार्षिक अंदू 50वी महापुजा. 5 पुजा जातली. मागीर तेच्या नंतर भजन आरती आनी रातचें महाप्रसाद आसतलो हांगा. आनी तेच्या नंतर नाटक आसतलें सूर्यवंशी म्हणून जे लोकल भुरगे करतले आमचे स्थानीक भुरग्यांचे तर्फे. असो अंदूचो प्रोग्राम आसा. हवामान खात्याच्या आदल्या अदमासा प्रमाण काल तापमान स्थिर असले, जाल्यार चढावत आनी उणें तापमान 35 ते 22 डिग्री सेल्सियस असले. आयचे चढावत आनी उणें तापमान 34 ते 22 डिग्री सेल्सियस आसतलें. फुडल्या 5 दिसांक राज्यात हवामान सुकें उरतलें, जाल्यार कांय वाठारांनी फांतोडेर हलकोसो दव आनी धुकें पडूं येता.
येता त्या 3 दिसांक उणें तापमान थीर उरतलें. उपरांत तातूंत 1 डिग्रीन वाड जावं येता. आयज मळब नितळ उरतलें. नुस्तेमारी करप्यांक आजून मेरेन कसलीच खाशेली शिटकावणी ना. 3 दिसां उपरांत उण्या तापमानान 1 डिग्रीन वाड. चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 22 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 5 दिसांक हवामान सुकें. आयज मळब नितळ उरतलें. फाल्यां फांतोडेर कांय वाठारांनी हलकोसो दव धुकें. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय. दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.